Git Gyoya, page 129, I 22. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या भाव भयणू, आयज आमी सांत जुजे आंकवार मारेचो पोती ही परब आमी समारंभता. ताच्या जिवितान पळयत जाल्यार तो सदांच देवाक विस्वाशी रावलो. तशेंच आमकां कांय चिंतना मनान दवरूंक गरज. जशें आमी जाणा, प्राचीन काळान आमकां थांबो नासतना बापाच्या घरा पोत्तून येवंक आमकां सगल्यांक उलो. देवाचें उतर आमच्या बापाच्या घरा येवंक पोत्तून पोत्तून हुस्कायता. ताच्या घराच्या मोगान आमचें काळीज भोत्ता. ताची दया आमकां अणभवंक दिता आनी ताच्या पुतान जोडून आनी बांदून हाडलेल्या कुटुंबांचो म्हणजे पवित्र सोबेचो मोग करूंक आमकां पाठयता. तर आमी सदांच देवाच्या उल्याक जशें भाग्यवंत व सांत जुजेन आपल्या जिवितान पाळलो, आमी पाळूंक आनी सदांच देवाचें राज ह्या संवसारान बांदून हाडूंक दर एकल्या पासत फावो ती कृपा मागून घेवया. आयज मिसाच्या केरीत इंतसा पासत मागुया. बरी भलायकी पासत बर्नड, पाला आनी कुटुंब हे मीस भेटयला. बरी भलायकी आनी सगळे दुयेंसां पयस करूंक मीस भेटयला. फियोना, दालिमा, तशेंच दिनवासनेचे मीस आनी देवाचे कृपे सगल्या जी काम कोत्ता. गोंयचो साहेब ह्या बोटीन पयलो आनी दुसरो, आनी तशेंच जी कोण फ्रांसीस शावेर बोटीन काम कोत्तात तांचे खातीर हे मीस भेटयला. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोड पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान चालून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारीक, सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Pace moime Jesu Christa, Eklosu povit, Eklosu Ishvor, Eklosu Parmeshwar. Moima devat, unsor ki anishanti, tacha ishta sansare. प्रार्थूया. सोर पदवीदार देवा, आमच्या सोडवणारा जेजूची आनी ताचे माय मारेची मोगान आनी विस्वाशीपणान जतनाय करूंक तुवें भाग्यवन जुजेक विंचलोय. तेच परी जेजूचे गुडाट कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलाय. ताच्या आदारान सोडवणाराचें जिवीत आमचे सवे वाडत वचूं आनी समेस्त मनशांक ताची सोडवण पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. Amen. साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पोर नाताना कडेन असो उलयलो, वच आनी म्हज्या सेवका देविदाक अशें सांग. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुजे दीस बरोवन तुज्या पुर्वजां सांगाती तूं विसो घेवंक वेतूच. हांव तुजे फाटल्यान तुजे संस्थींतल्या तुज्याच रोगताच्या एकल्याच उत्पन्न करतलो आनी तुजी राजवटकी तीर सांबाळटलो. तोच म्हज्या नांवाक एक घर बांदतलो आनी ताचें शिवासन तुज्या हांव सासनाक राखतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत. तुजें गोराणें आनी तुजी राजवटकी म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें शिवासन सासनाक तोखता तसलें करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. ताची संसद तोखतली नितेखाली. सगळीं म्हणुया. ताची संसद तोखतली नितेखाली. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वांकाणटलो. पिणकेचे पिणकेंत तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासनाक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणां. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जबाब. ताची संसद तोखतली नितेखाली. अशें तुवेंच सांगलाय. हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोगयतली. हांवें स्थापलोलें तुजें शिवासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब. ताची संसद तोखतली नितेखाली. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडप. सदांकाल ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोठ तोखतलो. जबाब. ताची संसद तोखतली नितेखाली. बागयोन पावलून रोमकाराक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणांदो, सर्वेस्पराचे ताचे दायज जातले म्हूण हेब्रामांक आनी ताचे सोस्तीक केल्ली बासावणी समृताक लागून न्हय, पूण भावार्था उद्देशी येतले प्रमाणीकपणा लागून. म्हणटोच बासावणी फुके दिल्ले देणे जावचे खातीर आनी सगळी सोस्तीक मुणगे
समोर सांबाळटात तांकां न्हय, पूण एब्रामा पुरी बावार दोत्तात तांकांय. ती खोरीच मेळचे खातीर ते बावार्थाचेर तारायल्या, कित्याक तो आमा सोमेस्ताचो बापूय अशें बरयलोलें आसा. खूब राष्ट्राचो हांवें ताका बापूय केला. त्या उतरा प्रमाणे जे देवाचेर ताणें बावार दवरला आनी जो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसोसो करता, ते देवाक मुखार एब्रामाक आमचो बापूय. तुजी सोसोत इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ले उतरा प्रमाणे बोरमासो जावंक नासलो तेन्ना पुर्यान बोरमासो धरून ताणें अशें सोत मारलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो. देखूनच हें ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखूंक आयलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorves porak soy soy. Sorves porak soy soy. Sorves porak soy soy. Sorves porak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जाकोबाक जल्मलो जुजे मारयेचो पोती हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. जेजू क्रिस्ताची जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवचे आदींच ती पवित्र आत्मे उदेशी गोडबेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लोलें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भिवूं नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोचेक पातकांतली सोडयतलो. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाताक घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. सांत जुजेचे व्हडटेपण आयच्या शुभ वर्तमानांत दिसून येता. ओगेपणाचो मनीस तो. हाका लागून देवाची येवजण जेन्ना सपनांतल्यान ताका तावी जाता तो ती मांडून घेता. मारयेक आनी तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या देवाच्या पुताक आपणायता. मागीर सदांकाल तो तांचो सांबाळ आनी परामोस कोत्तलो. आयच्या पयल्या वाचपान देव दाविदा लागीं एक बासावणी कोत्ता. तुजी राजवटकी केन्नाच सोंपची ना म्हूण सांगता. सोडवणेच्या इतिहासान नदर मारल्यार एक काळ येता इस्रायल पोजेक आनीक राजा नासले, पूण हे बासावणी खरी, कित्याक जुजे दाविदाच्या घोराण्यांतलो आनी जेजू सासनाच्या सासनाक राजा. सांत पावलू रोमकारांक बरोवन भावार्थान खरो उतरतल्या आब्रामाची खबर कोत्ता. हेच भाशेन सांत जुजे पासून आसलो. सांत जुजे आमकां देवाची येवजण पाळटली. ओगेपणान देवाक आमचे लागीं उलोवंक दितली आनी आमच्या फामिलीचो ओत्मीक तसोच कुडीचो परामोस कोत्तली मनशां जावंक उलो मागता. हो प्राचीत काळ जावन आसा देवाच्या व्हड मोगाचेर नियाळूंक केरीत कुरपेचो काळ. ताचोच मोग नियाळून आमच्यो वायट आनी खोट्यो चाली सोडून दिवन ताच्याच विस्वाशी मोगाक सोंपतल्यो
कृपेच्यो वाटो धरूंक फुडें सरुया. देवान आमचो खूब मोग केलो. ह्याच मोगा वरवीं आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. ह्या मोगाक जाप दितना म्हणल्यार जेजूक चिकटून रावतना तरेच्यो ताळण्यो आमच्या जिवितांत येवंक शकतात तेन्ना जेजूक सदांच आमचे दोळे लावंक दवरूंक गरज. जेजूकूय आपल्या मिसावांक विस्वाशी रावतना ताळण्यो आयल्यो. जेजू वापरलोले उपाय मागणे आनी देवाचें उतर आमी वापरूंक आनी जेजूक चिकटून रावन ओत्ताबोरीत क्रिस्ती जिवीत जिवंक दर एकल्या पासत फावो ती कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमी सगळीं उबी रावया. भावार्थाची उच्चारणी करुया. सतमंतान देवाक, सोरपोलवेदा बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संबोलो, अंकवार मायेतान जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोलवेदा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिवी आनी मेल्यांची मोजबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सोर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 31 C9. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दादावाक सर्वेस्पर मानून घेवन जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, भाग्योन आंकवार मारयेक जल्मलो त्या तुज्या पुताची भाग्योन जुजेन विस्वाशीपणी सेवा केली. मानान ताचो उगडास काडून हे निर्मळ बलिदान आमी तुका ओपून दिता आनी ती आमचे भक्तीची आनी विस्वाशी सेवेची खुणा जावं म्हूण नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे
नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काली आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागयून जुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाखाणटा, तुजी किर्ती परगोडटा. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आमकां देवा मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विस्वाशी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशी देवदूत आनी सोर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें हें रोगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवन पडा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्लेल्या त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगुती मेल्लेल्या सोमेस्तांक तुजे पळजळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आनी क्वारमारी देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत दोन दुता आनी तिच्या पोती भाग्यवंत जुजेक आनी दोन दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायत आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजभोगी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटना. तुजे सरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 71 D42.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा कोणवाळ्या बापा, बागिवंत जुजेच्या पोरबे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकठायलाय आनी जिविताच्या उंड्या पसून घोट केलाय. ह्या तुज्या कुटुंबांक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी बागिवंत जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विस्वाशीपणी पाळूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शाबेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शाबेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 239 U17.